चोरुया ताच्या मंदिरांत सोमुया देवाच्या दोंगरात चोरुया ताच्या मंदिरांत सोमुया सोबेस्पोराचो पोरबो सोदोंगरा poros morto Sobesporace mondi Sopra poros utrote Devacia donaturuia Dacia mondiran sumuia Devacia donaturuia Dacia mondiran sumuia जायतीं इंतेसां मागणी आमकां पाठयल्लीं आसात हांगासर भोव थोडीं आमी पयल्या मिसांत 8च्या आनी उपरांत 9च्या मिसार आमी वाचतले कितें भाशेन मागूंक लायलां फकत नांवांच आमी घेता कित्याक सगळीं इंतेसां वाचल्यार वेळ जातलो देखून विना ब्रागांसा कारांजलेंतान सिएना फेर्नांडीस शिरोडातान माविडा कितें भाशेन सिमोनांता पासत मागूंक लायलां सँड्रा आनी मारियो पेरेरा दुलेरतान एलिसन हाचे पासत मागूंक लायलां एरिका पेरेरा वास्कुतान काल्विना पासत मागूंक लायिल्लें आसा एजिकेल बरे भलायकी पासत प्रिसिला ओरिसा बुबानेश्वरतान एंथनी कोर्तालितान प्रातेक मैडाकार शिद्दीतान सेरेना आनी रोजी पेरेरा कॉनी कार्नेरो उकासाईतान जुदिता पासत मागूंक लायिल्लें आसा सायनारा फेर्नांडीस सांस्तेवोंतान सिंथिया फेर्नांडीस फ्रांस्किना पासत मागूंक लायिल्लें आसा आंद्रेया ओलिवेरा पासत मागूंक लायलां झेवियर वाज मुंबयतान आंजेलिना आनी आंतोनेता कोलासो हीं सगळीं इंतेसां आमी पाद्रांगाच्या तुंबला अशें धरून ह्या दिसांनी आमी मागोता आसतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी सगळीं हे मारेकाड मोडांत आसा आनी जायत्या जाणांचो देवाचेर बाबार देखून आल्लासो दिसता पूण तेच बराबर जायतीं जाणां आसात आमची सुरवात देवा कडसून जाल्यार आमचो शेवटूय देवा कडसून जाता मोगान ताणें आमकां रचल्यात आनी तेच मोगान तो आमकां सांबाळटा आमचो ह्या दिसांनी बाबार्थ पोनोचिवंत जेजूचेर दवरून आमी जिवया जेन्ना जेजू आमचे बराबर आसा आमकां कोणाचीच नाजाल्यार कसलीच भिरांत ना आयज पवित्र सभा भाग्योत मातायस हाची परब समोरपता ताकाय शिसांनी विंचून काडलो बारांतलो एकलो कसो हेंच देवाचें राज परगटूंक आनी ताणें आपणाच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभवलो आनी होच मोग दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरला तर आयज मिसांत वांटो घेतना आमची सगळी भिरांत पयस करून आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागतना कितें भाशेन जी आमकां आपणाची इंतेसां पाठयल्यांत आनी हातलीं जायतीं जाणां आसात की तांचीं घरचीं मोगाचीं हे पिड्येंत कौस्तवतात तांकां सगळ्यांक आमी हे मनांत धरून हे मिसांतल्यान बापाक आमी उबारुया हे मिसांत वांटो घेतना जंयसर आमी आसा इल्लोसो बेडोगीच रावन आमच्यो अस्कोतायो आमची पातकां आमी ओळखून येवया ओदी करून जेन्ना आमचो बाबार्थ देवाचेर आल्ला होच बाबार्थ ओदीक थिराय गोट कर म्हूण भाग्यवंत माताय आसाक आनी मानिया भोंवत आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागुया दूख धरून आमी सगळीं बाराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदल्यार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडार चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध
ओ म्हजो भोव प्राग एपासोस बागेन सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सुमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमया काकूत कोर. सुमया काकूत कर. मोहिमा देवाकूं चोरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवंत मातयेसाक धर्मदूताच्या जोम्यांत घेवंक तुजे अगणीत जाणबायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोण्याक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्याच मोगाक मनशां मदें गोबाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी सरकार तुज्या विंचलल्यांच्या जोम्यांत आमकां घे. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतन राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणीक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हणलें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडेंच सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुन्यारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्त्रोताच्या पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. हे भायर अशेंय बरयलोलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुनगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तावन जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवतपणाचो गवाय जावंक आमी विचून काडूंक जाय. ताणें दोगांयचीं नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे, आड नांवान प्रमाणीक आनी मातायेस. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या, सगळ्यांचीं काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार बसूंक जुदासान सोडलो तो मुन्यारपणाचो वावर आनी धर्मदूताचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना ताणें सर्ती घाल्यो
आनी सोट मातियासाक पडली आनी ताका इकरा धर्मदुताच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आपले पोजेच्या कुवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. आपले पोचेच्या कुरामध्ये सर्वेस्वर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाकानी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं. जबाब आपले पोजेच्या कुरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तावन ओस्तोमेत पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोलबा वयर ताची मोहिमा. जबाब आपले पोजेच्या कुरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच दावन वडो घालून तो पळेता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब आपले पोजेच्या कुरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. खालत्यांक तो दुल्लींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुवरां बरोबर तांकां जागो दिता. आपले पोजेच्या कुवरां मदें तांकां बसयता. जबाब आपले पोजेच्या कुवरां सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Devace utorai kotati, ti subagi. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सगळे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञाय हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकोळ नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलोच. ही म्हजी आज्ञा तुमकां.
एकामेकाचो मोग करत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दोगांकूय मोग्यां आसली. आनी एका दिसा तो मोग करणार एक व्हडली सुरी घेवन येता आनी ती सुरी घेता आनी आपणाच्या मोग्याच्या त्या चेडवाच्या गमट्याक लायता आनी तें हांसता, कांयच भियेना. आनी तेन्ना तो मोगी आपल्या मोग्याक विचारता, तुका भिरांत दिसना? आनी तें म्हणटा, ना, तूं सुरी घेवन येवं कितें घेवन हांव भियेना, कित्याक हांव खात्रेन जाणा तूं म्हजो मोग करताय म्हूण. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच जेजू आमकां एक आस्वासन दिता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगांत रावात. तर बाप जावन आसा सुरवात हे मोगाचो आनी एक देवा सोबे असलो मोगाचो संबंद आसा की आमी सत मानता ते जावनूय ते एक जावन आसात, कित्याक तांची गोठ हो संबंद मोगाचेर थारायलो आसा. आनी देखून जेजू आज्ञा दिता, हांवें बापाचो मोग अणभवला, होच मोग हांवें तुमकां पाठयला आनी होच मोग जिवंक पवित्र आत्मा तुमकां गोठाय बळ आनी कुरपेन भरता. देवाचो मोग तर आमी अणभवला जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी जाणा ह्या काळांत एमारेकार पिडीक लागून आख्खो संवसार काळोखांत पडलेलो आसा, भिरांतीन आसा. पूण जांचो भावार्थ हे भाशेन देवाचेर थारायलो आसा, ते चेडवा भाशेन देव आसा. आमी देवा कडसून आयल्या आनी एका दिसा आमी देवा कडसून वचूंक जाय, हो जावन आसा आमचो भावार्थ. तर ह्या दिसांनी आमी अदीक आनी अदीक जेजूक आमच्या बाराबर घेवन पिडा येवं, कोश्ट येवं, त्रास येवं, आमकां एक आस्वासन आसा की आमचे बाराबर जेजू आसा. आनी जेजू तर आमचे बाराबर आसा जाल्यार जेजू आमकां फटयना. आमचे मोगा खातीर ताणें आपणाचोच जीव दिल्लो आसा. तर ह्या दिसांनी अदीक आनी अदीक ही भिरांत पयस करून भावार्थ बरमोसो ह्याच जेजूचेर दवरून आमी जिवंक वावरुया आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. इफ यू वॉन्ट टू पॉसेस God's love, we have to be givers of this God's love. जितली आमी मोग अणभवता आनी होच मोग दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमी हेच मोगान आमी वाडटा. भाग्यवंत मातायास आनी हेर सगळे शिसांनी अशेंच केलें. तांणी पोंदोचें वंत जेजू कितलो आपणायलो, भिरांत पयस गेली आनी हेच जेजूक ते दुसऱ्यांक दिवंक बावुले मोरसोर. आयज जेजू आमकां उगडास करता, कोणें जर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. आमी आयकलां गेल्ल्या वर्सान जेन्ना पिडा पयलींच सुरू जाली इताल्याक, एकलो जाणटो पाद्री कोश्टावतालो आनी वेंटिलेटर सुरवातेकूच उणें आसलें. आनी तेन्ना ताणें पळयलें एक तरणाटो थंयसर, ताका वेंटिलेटर नासलो. आपणाचो वेंटिलेटर काडूंक लायलो आनी त्या तरण्यात्याक दिलो, कित्याक ह्या पाद्रीन जेजूचो मोग अणभवलो. तर आयज आमच्या जिवितांत आमी अदीक आनी अदीक भिरांत पयसूया आनी देवाच्या मोगाचेच जेजून आमकां मोग दिला, शिकयला, होच मोग अणभवून हेच मोगाची वाड जावन भिरांत पयस करून जिवंक आमी वावरुया. Calvarațoiul, Onod Bapa,
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पुदेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागता. बापा सोर देण्याच्या दातारा बागयोन मातयेस तुज्या दोर्मदुताच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे आनी बाबार्थ तिरावून उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडबुणेच्या संदेशकार जावंक तुजे कृपेची घोटाय आमकां दी. या आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काणी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताच्या बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्वेस्पराच्या सर्गीच्या दरबाराच्या संगाती संतोशान आमी तुका वाखाणटा. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोठुया. सुया जेजू आमी यो उंडो खाता आनी एकाच इतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये संगाती बागयोंत सुसे तिचो निश्कलंकपती बागयोंत धर्मदुता बागयोंत मातायस आनी सूर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवीदार बापा स्वर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बापान पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो जाल्यार होच देवाचो मोग विस्तारूंक आनी हेच बापान पुता वरवीं आपणाचो मोग आमकां दिल्लो आसा. तर होच मोग आमी आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनी ह्या मोगाचे आमी साक्षी जावंक म्हूण जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेजू आयज आमकां आज्ञा दिता, म्हज्या मोगांत रावात. आनी म्हज्या मोगांत रावतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सगल्यो पाळटल्यात. होच जेजू आमकां गोठाय आनी बोड जावं आमची भिरांत पयस धरून देवाच्या मोगाचेर आमी विस्वास धरूंक. जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओतमीक कुमन्या हांव घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजोच हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव आमोणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा बो काकुत्सारा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमी भाग्यवंत मातासाचे विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भोर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसली ताची मोगाची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची मोगान सेवा करून तुज्याच देण्याच्या आनी आमच्या साक्षीपणाच्या शुभां पीक आमकां मेळूं आनी सर्गीच्या तुज्या भाग्यवंतां बराबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. खेरीत मागणे हे पिडेंतली आमकां निबारूंक. भोव मोगाड बापा आनी काकूत सारा देवा, तूं सदांच आमचें बरेपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे पॅन्डेमीक पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी तेबोन अदीक पिडेंत कोश्टवतात. बापा, आमी ल्हानविकायेन मागता तांकां तुजी पेकोवणी फावो कर. आनी आमी आजून तुजे आदीन आसा, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला सो दिसता. आमी काळतिकायेन प्रार्थना येवदुरसाच्या वेळार आमचो भावार्थ आनी मोग तुजेर बापा अदीक थीर आनी गोट कर आनी आमची वयली भिरांत आनी कोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां सगल्यांक पेकोवणी फावो करूं. काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुज्या मोगाळ आनी दोयाळ आसतें अनुभवूं आनी एकामेकाच्या उस्क्यान आनी मोगान आमी जिवूं. आमच्या देश कारबाराची मनां उजवाडाय. तांणी आपले पोरजेक बरें आसा तेंच करूं. आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेरां जाग्यांचेर पिड्यास्ताची तरेकवार मोगान सेवा करतल्यांचेर शुभांपणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आबय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर मिसवांचो आस्कारी, भाग्यवंत सुसेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्याभोंत आग्नेलाचे विणवणेन ह्या आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. मान्याभोंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. अवगणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याभोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे देशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सोरबेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत सगली भिरांत पयस करून जेजूचे मोगाचेर पातयेवन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorga संसाराच्या गोरदोया बापा मोगाच्या आशेता लालून तुझी पोरजा आलतारात मान पादाक मेला बोरवाशा करता Shankota